देवाचे उतर ह्या नियाल माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मोग ह्या तत्वाचेर सगळे दुसरे कायदे घडलेले आसात. जुदेवांनी 10 मानामेंतांतले 613 कायदे केल्ले. सगळ्या भावार्थ्यांनी ते सोक्तेन पाळूंक जाय आसले. फारिझेव ह्या कायद्याची राखण करताले आनी पाळूंक लायताले. जेजूक फुसलावन दवरून ताका ते असो प्रश्न करतात, सगळ्याहून व्हडली आज्ञा खंयची? जेजूक 613 मानामेंतांतल्यान एक विचून काडूंक जाय आसलो. विचून काडचे सुवातेर जेजून सगळ्या आज्ञाचो आनी कायद्यांचो एक आज्ञेन सार केलो, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. हे पोरी जेजून फारिझेवांक आपले आड वेतोली सवलत दिवंक ना. मोगाचो कायदो आख्खे मनशा कुळाक चलयता, पूण जायते फावटी आमी ताचें मोल पारखूंक पावना. ही आज्ञा आमकां सगळ्यांक मोगाची उमळटी जोर जावंक आव्हान दिता. हाची कृपा आमकां आयज मागुया. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बरवाशान राव.